नमस्कार, येवकार तुमकां हब एनकावंटर कार्यावळीन. गोंयांत मुक्ती संग्राम जालो आनी गोंय मुक्ती उपरांत इतिहास रचप चालूच दवरलें आनी तातूंत कांय धडे नवीन आयले. आनी एक धडो आसा तो म्हणजे मातृभाशा आंदोलना विशीं. त्या वेळार गोंयांत ज्यो गजाली जाल्यो त्यो आतां म्हणसर आमी इतिहास म्हणपाक शकतात, कारण त्या गजालींक सुमार 5-10 वर्सां जाल्लीं आसा. तो इतिहास खुबश्या जाणांक खबर ना आनी तो इतिहास पुनर्जिवीत करपा खातीर एक पुस्तक येता आनी त्या पुस्तका वरवीं त्या इतिहासान वचून ज्या लोकांनी तो इतिहास जगूं ना तांकां तो इतिहास कळटलो. आमचे बरोबर आसा सुभाष वेलिंगकर सर, RSSचे गोंय फुडारी पयलींचे, आनी तुमी पुस्तक घेवन आयला जेजी म्हाजे कडेन सद्या रफ स्क्रिप्ट आसा ती म्हणजे लोटांगण मातृभाशा आंदोलन आनी संघाची भुमिका. मराठीन पुस्तक आसा. मराठीन लोटांगण म्हणजे आतां हें लोटांगण संघान घातलें, भाजपान घातलें काय मनोहर पर्रीकरांनी घातलें? हें लोटांगण भारतीय जनता पार्टीच्या फतव्या वयल्यान अखिल भारतीय संघान घातलें आनी थंयच्यान जे ऑर्डर्स मेळटा त्या प्रमाणे लोकल संघ कोंकण प्रांत जो आसा ते डिसिजन घेतात. ते इंडिपेंडंट डिसिजन संघान केन्नाच घेना. वयर एंडोर्स जर जालें जाल्यार तें डिसिजन घेतलें वता. त्यामुळे अखिल भारतीय संघान निर्णय घेतलो हे लोटांगण जे आसा तांकां ताजें क्रेडीट फावो जाता. सो हे लोटांगण उलयता आसतना हे केन्नाच्यान हें पुस्तक तुमचें, म्हणजे खंयचो काळ आसा तातूंतले? हो काळ तसो 1962 राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाची पयली शाखा सुरू जाली आनी हांव ताजो पयलो स्वयंसेवक. म्हणजे शाखा जी जाली तेन्नाच्यान हांव आसा. पयली पणजे जाली? पणजे पयल्यान जाली. आनी ताज्या नंतर तरेतरेच्यो जबाबदारी घेवन दिवचले हांव टिचर म्हणून आसतना जेलान वचचें पडलें आणिबाणीच्या विरोधान सत्याग्रह करून 1975. हांव आग्वाद जेलान आनी रेशमागुश जेलान अशे 2 जेलांनी उरलो बिकॉज आय लेड द सत्याग्रह अगेन्स्ट इंदिरा गांधी. तर ताज्या नंतरचो मागीर जो संघ जो आसा आनी ताज्या पयलींचो संघ हातूंत खूब फरक आसा. आणिबाणी नंतर तावून सुलाखून आयले. हांगा फक्त राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघानूच सत्याग्रह केलो, बाकीच्या कोणेच डेरिंग दाखयलें ना. देशभर सगळ्या प्रांतांनी सत्याग्रह जाल्लो. आमी स्वातंत्र्य सैनिकाच्या फाटल्यान लागले की ताणें लीड करचें, कित्याक आमी सगळे जाण त्या वेळाचेर 25 वयोगटांतले आशिल्ले आनी जाणट्यांनी कोणे तरी प्रतिश्ठीत लोकांनी म्हणजे स्वातंत्र्य सैनिकांनी लीड करचें आनी आमी तांच्या बरोबर आसा संख्या जमा करपाक, म्हणजे ते फ्लॉप जावचें ना अशा प्रकारचे आमी प्रयत्न केले. बरेच सुमारे 6 म्हयने बंदी घातल्या नंतर आमी हे प्रयत्न केले आनी नोव्हेंबरान सत्याग्रह केलो. तोपर्यंत संघाचें काम जें आसा ताज्या नंतर सुद्दां हें वाडपाक लागलें मोठ्या प्रमाणांत आनी बाय 1983-84 संघाचें कामाचें स्वरूप अशें जालें की सबंद देशांत केरळ प्रांतान सगळ्यांत चड मोठें काम, उत्तर प्रदेशान ह्या हातूंतल्यान आशिल्लेंच. पण महाराष्ट्र प्रांत जाका म्हणटाले, नागपूर, विदर्भ आनी मराठवाडा अशे जे निजामा कडेन आशिल्ले प्रदेश ते जर सोडले जाल्यार उर्वरीत महाराष्ट्र प्रांत म्हणटाले. त्या प्रांतांतल्यान जे जिल्ले आशिल्ले, गोंयाक जिल्ले म्हणटाले, जिल्ला गोवा हो प्रांत न्हय तांच्या संघाच्या दृश्टीन. तर ह्या जिल्ल्यांतलें काम हें अत्यंत बरें प्रभावी काम, अदीक संख्येन शाखा आशिल्लें काम, अशें पावरफूल काम आशिल्लें. सो तेन्नाच्यान हो स्पॅन जो आसा तो सगळो स्पॅन तातूंत आयला. पूण लोटांगण म्हणटा आसतना म्हाका दिसता मातृभाशा आंदोलना विशीं मातृभाशा आंदोलना विशीं. सो त्या वेळार खूब जाणांनी लोटांगण घातलें. पयलीं म्हळ्यार काँग्रेसीन लोटांगण घातिल्लें, ताचे नंतर भाजपान लोटांगण घातिल्लें. आमी पळयलें काँग्रेसीच्या विरुद्ध तुमी आनी मनोहर पर्रीकर मेळून जेन्ना आंदोलन केल्लें तेन्ना काँग्रेसीचें लोटांगण चालू आशिल्लें. सो ह्या लोटांगणान तुमी एग्जॅक्ट कोणाचें म्हणटा? ना, हें लोटांगण कितें आसा तें सांगता. गेलीं 60 वर्सां हांव ज्या कामान आसा संघाच्या, खंयच्या विश्वासान आमी सगळे संघ कार्यकर्ते 95% कार्यकर्ते फुटले ह्या लोटांगणा नंतर, भायर सरचें पडलें. कित्याक तांकां एकूच ऑल्टरनेटीव तांचे समोर आशिल्लो की संघान जर रावतले जाल्यार भारतीय जनता पार्टीक सॅल्यूट मारपाक जाय, भारतीय जनता पार्टीचो प्रचार करपाक जाय, भारतीय जनता पार्टीन कितें चुकीचें आसा जाल्यार तें सांगपाचें स्वातंत्र्य आमकां ना आनी आंदोलना बरोबर आमी रावचे ना.
म्हणजे काल आमी आंदोलनान आशिल्ले, आज आंदोलनान ना. हें घुमजाव जें केलें ताज्या विरोधान आशिल्ले स्वयंसेवक 95% भायर सरले. आनी आमकां वॉट मॅटर्स टू अस संघ स्वयंसेवकांक की आमी ज्या विश्वासांतल्यान संघ वाडयल्लो की संघ केन्नाच एका बोटा वयली थुकी दुसऱ्या बोटाचेर करिना, संघ केन्ना तडजोड करिना तत्वांची, अशी एकमेव संघटना देशांतली संघ ह्या विश्वासाचेर आमी आशिल्ले हांगाचे. वी वेर पार्ट एंड पार्सल ऑफ RSS अँड स्टील आर. RSS नांवाची आयडियोलॉजी जी आसा ती आमी कोणेच सोडूंक ना आनी ती आमी केन्ना सोडचे ना. सो ह्या लोटांकडल्यान तुमी RSSचे विशयीच उलयता आनी गोंयान RSS विशयी उलयता, बाकीचे कांयच ना. बाकीचे म्हणजे भारतीय जनता पार्टी आसा ताजो रोल आसा तातूंतल्यान. मनोहर पर्रीकर त्या वेळाचेर संरक्षण मंत्री आशिल्लो लास्ट पण ज्या वेळाचेर आंदोलन सुरू केलें, संघान निर्णय घेतलो आनी मनोहर पर्रीकर गव्हर्मेंटाच्या विरोधान सुरू केलें. 2015 सुरू केलें ऑगस्टान. मनोहर पर्रीकर आशिल्लो त्या वेळाचेर आनी मागीर गेला तो संरक्षण मंत्री म्हणून. त्यामुळे संघान निर्णय असो घेतलो गोंयच्या आनी वयल्यान एंडोर्स केलो, म्हणजे अखिल भारतीय स्तराचेर, क्षेत्रीय स्तराचेर आनी प्रांत स्तराचेर की आंदोलन करप म्हणून. ताज्या शिवाय तरुणोपाय ना. ताजें कारण सगळ्यांक पटलें की मनोहर पर्रीकरान मातृभाशा प्रस्नाचेर संघाचो स्टँड हो पूर्णपणे फेल केलो आनी फटयलें आमकां, संघाक फटयलें. हें लक्षांत आयिल्ल्या मुळेच आंदोलन केलें न्ही संघान, आनी संघ पूर्ण ताकदीनिशी त्या आंदोलनान आशिल्लो. सो परत एकदा हांगा थोडे चॅप्टर्स वाचतालो, तातूंत तुमी पर्रीकरा विशयी बरयल्लें आसा. सो पुस्तक येतलें तेन्ना कळटलेंच, पूण तातूंत तुमी एक चॅप्टर आसा विच इफ आय एम नॉट रॉंग, तातूंत पर्रीकर म्हणटा की आपूण आय वील टेक केअर ऑफ RSS इन गोवा म्हणून. हें खरें जाल्लें जाल्यार तेंच्या मदीं जाल्लें संभाशण तुमचें कशें पावलें? पर्रीकरांचें कितें म्हणणें आशिल्लें जाणा, आय वील मॅनेज RSS एट द टॉप. हां, आय वील मॅनेज RSS बद्दल इट वॉज अंडर मी न्ही. आय वॉज चीफ ऑफ RSS इन गोवा जेन्ना आमी एजिटेट केलें पळय संघाचें त्या वेळाचेर. आनी तो कितें म्हणटालो की हांगा जर RSS आयकना म्हणजे हांव आयकना जाल्यार आपूण वयल्यांका हांव मॅनेज करता. केलें मॅनेज दिसलें तुमकां? ताणें मॅनेज केलें म्हणजे ताणें अखिल भारतीय नेतृत्वाची मदत घेतली टॉपांची आनी संघाक मॅनेज सो ह्या एंटायर पुस्तकान मनोहर पर्रीकरांक विलन दाखोवपाचो प्रयत्न जाता? प्रयत्न न्हय, विलनिस्टीकूच रोल आसा मनोहराचो. कंप्लीट कंप्लीट पयलें पुस्तक आसतलें जातूंत तांकां विलन म्हणटा. सामको ताजे म्हणजे ह्या मातृभाशा प्रश्न सोडून भारतीय संस्कृती जी गोंयची आसा, गोंयची अस्मिता म्हणजे आमी मानतात भारतीय अस्मिता गोंयची म्हूण वेगळें, प्रत्येक प्रदेशाचें वेगळेपण आसता, पण अस्मिता हांगा आमची जी कितें आसा वेगळेपण आसा, ज्योग्राफिकल वेगळेपण आसा. 450 वर्सां आमी पुर्तुगालच्या दास्यत्वा खाली आशिल्ले, ताजे मुळे वेगळेसाण आसा. पण ताजो अर्थ भारतीय अस्मिता आमी विसरले अशें न्हय. ती अस्मिता तोडपाचो मनोहर पर्रीकरान प्रयत्न केलो. ही सादी गजाल न्हय. मातृभाषा म्हणजे भारतीय अस्मितेचें एक अंग न्ही. तुमी मातृभाशांतल्यान प्रायमरी एज्युकेशन सुद्दां मारतात ज्या वेळाचेर, त्या वेळाचेर तुमी संस्कृती पासून नाळ तोडून उडयता तुमी गोंयची. स्वर्गीय TB कुन्नान जाका डिनॅशनलायजेशन अशें पुस्तक ताणें जें बरयलां, ही स्पिक्स ऑन दीस पर्टिक्युलर एटिट्यूड. ही मनोहर पर्रीकरान घेतली. ही गोंयच्या हिताची ना. गोंयाची नाळ पूर्णपणे तोडपाचो. आनी 10 वर्सांनी हांगा मराठी बद्दल, कोंकणी बद्दल आदर आशिल्ले शिकणारे विद्यार्थी जे आसा हे कमी जातले. एक मनशाक जेका गोंयान लोक पुजता आनी एक बरो CM म्हणटा, ताका तुमी ह्या पुस्तका वरवीं विलन म्हूण दाखयता. तुमी 10 फावटी चिंतलें की बाबा आपल्या पुस्तकाक लागून कितें इम्पॅक्ट जावं शकता? एब्सोल्युटली सगळो विचार केला. आनी हें म्हाकाच खबर आसा अशें न्हय. हांगा फाल्यां अशें धरुया की गव्हर्मेंट जर पडलें न्ही जाल्यार हे सगळे लिडर्स भारतीय जनता पार्टीचे एकमुखान मनोहराक दोश दितले. कित्याक तें हांव सांगतां, आंदोलनाचो इम्पॅक्ट कितें जालो जाणा दिसना तो. कित्याक गव्हर्मेंट बनयलें न्ही ताणें. पयलें आंदोलन काँग्रेस विरोधी जें जालें बाबा सुमाचें, तातूंत काँग्रेसचो पूर्ण पराभव जालो. पयलें आंदोलन जें जालां ताचो एक परिणाम असो जालो की भारतीय जनता पार्टीक 17-18 सिटाचे पेक्षा जास्त मेळनाशिल्ले. फॉर द फर्स्ट टायम इन देयर लायफ 21 सीट्स आयले आनी स्वयंभू गव्हर्मेंट जालो. हो इम्पॅक्ट त्या आंदोलनाचो. ते म्हणटा की पर्रीकरांक लागून जालो म्हणून. पर्रीकराक लागून जालो जाल्यार 13 जावचे नाशिल्ले.
पर्रीकार हो क्लायमॅक्स पॉप्युलरिटीच्या हाजेर सो कॉल्ड आशिल्लो संरक्षण मंत्री जालो तेन्ना. पयलीं 21 आयले तेन्ना संरक्षण मंत्री नाशिल्लो तो. त्या वेळाचेर काँग्रेस विरोधान लोकांनी लोकमत दिलें. आमच्या बरोबर काम करणारे अरविंदबाब भाटीकर, ॲडव्होकेट मांबरे, उदयबाब मांबरे, फादर मोहसीन अताईद ह्या सारकिले अनेक लोक असे आशिल्ले ज्यांनी आयुश्यान आपल्या केन्ना भाजपाक मतदान करूंक नाशिल्लें. सो तो इम्पॅक्ट. आनी दुसरो इम्पॅक्ट हांव सांगता, ताज्या उपरांतलो मनोहर पर्रीकर संरक्षण मंत्री आसतनाचो इम्पॅक्ट जो आसा, 21 वयल्यान 13 आमदार निवडून आयले. इट इज डावनफॉल ऑफ मनोहर्स इमेज. आणि मॅनिपुलेट जर करूंक नाशिल्ले काँग्रेसचे बी घेवन आनी कितें करपाक, बीजेपी वॉज नॉट इन पोजिशन टू फॉर्म द पण गव्हर्नमेंट. त्याच वेळार सर तुमी होच विशय घेवन तुमी मतदान निवडणुकीन देंवयल्ले सगळे जाण, पूण तुमी कांयच करूं शकूं ना. तांची डावनफॉल जाली, बट दॅट डजंट मेड एनी पॉझिटिव्ह इम्पॅक्ट ऑन. ताजो न्ही, इलेक्शनाचो विचार करता आसतना हांव असो करता. हांव गेली 60 वर्सां सामाजीक क्षेत्रांत आसा. इलेक्शन रिजल्ट जे आसा ताज्या वयल्यान इम्पॅक्ट येना. कोण कॅन्डिडेटाचो लोक आतां विचार करता आनी एक लाचारी मतदारसंघांतल्यान मतदारांची वाडयल्ली आसा मोठ्या प्रमाणात. ज्यो तरेतरेच्यो निराधार योजना, लाडली लक्ष्मी योजना, सगळ्यो योजना लक्षांत दवरा. आमदार जणू काय आपल्या बॉल्सांतले पयशे दिल्ले भशेन करता. आनी जर मतदान जर केलें ना जाल्यार तुमची योजना मारून उडयतले. म्हणजे आपल्या बापायचो फांत आशिल्ल्या भशेन दाखयतात ते सगळ्याक. लोकांची ही लाचारी जी आसा ही जाल्ली आसा. ताजें मतदानात म्हणजे तुमी खंयचोच गरीब बरो भुरगो, ध्येयनिश्ठ भुरगो, डेडिकेटेड मनीस तो आज इलेक्शनाक उबो रावंक शकता. लोकांक ज्यो डोनेशन्स दिवपाक जाय ते तो दिवंक शकता. अशा प्रकारचें कल्चर निर्माण जाला. आय एम नॉट टॉकिंग अबाउट तुमचें, म्हजें म्हणणें अशें ना, की ना. समजली ह्या विशयान तांचे कमी जाली मतां जाल्यार तुमचीय वाडूं ना. म्हणजे ती ना, 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 ना. इम्पॅक्ट हाव यू कॅन सांगता. से की आजूच तांची विशय मतां जाला. कमी जाली हाजो अर्थ विरोधकांक मतां जास्त गेली. विरोधक निवडून दिले न्ही त्या आनी वेळाचेर. कोण विरोधक आशिल्ले जांकां हाजे काँग्रेस पयलीं आशिल्ले. तुमीच उडयल्ले ह्याच हय, विशयाचेर, ह्याच विशयाचेर उडयले ते आशिल्ले. मागीर तो इम्पॅक्ट कसो मेजूं ना शकता ना तर ना, आमी? तो इम्पॅक्ट असो आसा की त्या वेळाचेर काँग्रेसाक जशें उडयल्ले तो राग जो आसा हो लोकांचो हांगा बीजेपीचेर काडपाचो आशिल्लो. त्या रागाचो फायदो मागीर कोण येवपाक जाय. जर पार्टी शूड बी इन पोजिशन टू फॉर्म द गव्हर्नमेंट जाल्यार काँग्रेस वॉज इज इन पोजिशन टू फॉर्म. गोवा सुरक्षा मंच आशिल्लो तेन्ना तुमकां ना ना कित्याक ना, गोवा सुरक्षा मंचाचें हांव उलयना. गोवा सुरक्षा मंच हो आपल्या पद्दतीन भारतीय जनता पार्टीन जेन्ना 1988 आमी सुरवात केल्ली, आमी ताजे पालक ऑर्गनायझेशन न्ही, त्यामुळे तें सुरू केल्लें. त्या वेळाचेर ताजी कितें स्थिती आशिल्ली त्या स्थितींतल्यान आमी आतांय वताले. भाजपक एकदम लोकांनी उखलून घेतलो. काँग्रेसाक विटले आनी भाजपाक मतदान केलें अशें जावना. लोक सारासार विचार करता आसतना असो करता की खंयचे हांकां निवडून दिले जाल्यार आमचें मत फुकट वचचें ना असो लोक विचार करता. लोक तत्वज्ञाना खातीर मतदान करिना, पण एका काळाचेर तातल्या तातूंत बरी परिस्थिती आशिल्ली आनी हळू भाजप वयर येवंक लागलो. इट टूक 10 years फॉर भारतीय जनता पार्टी टू मेक इम्पॅक्ट इन पॉलिटिकल सिच्युएशन. अशें तें. तातूंत पर्रीकरांची भुमिका आशिल्ली. 10 वर्सांन भाजपा समज आयलो जाल्यार मेजर भुमिका ना पर्रीकरांनी ना ना, नॉट एट ऑल. डोंट से सो. यू डोंट बिलीव इट? आय डोंट बिलीव इट. ताजें कारण सांगता. मनोहर पर्रीकर जेन्ना हांगा उबो रावलो तेन्ना हांगा मनोहर पर्रीकराक वळखणारे खूब कमी लोक आशिल्ले. मनोहर हांगा नाशिल्लोच. तो ते IIT 98 गजाल तो उलयता. नाशिल्लो. 88-89 अठ्ठ्याशी म्हणजे आमी कार्यकर्ते जे दिले मनोहराक दिवना पयलीं श्रीपाद राजेंद्र रार्लेकर आनी लक्ष्मीकांत पार्सेकार ह्या तिगांकूच दिले पयलीं. आनी मागीर 2 वर्सांनी आमी मनोहर पर्रीकराक दिले. मनोहर पर्रीकर हॅड नथींग टू से भारतीय जनता पार्टी वरकर. परिवार क्षेत्र म्हणून जें संघाचें आसा तातूंत नॉन पॉलिटिकल ऑर्गनायझेशन गोंयांत त्या वेळाचेर 10 आशिल्लीं सुरवातीक. आनी मागीर जेन्ना बीजेपीची पावर जेन्ना वाडली हळू करून पोटेन्शियल त्या वेळाचेर 26 आशिल्ली. आज तातूंतली कांय सुकल्या. तांकां जो कितें फेडबॅक हें दिवंक जाय आशिल्लें आमी ताकद ती दिली ना. पण ताजे कार्यकर्ते जे आशिल्ले तांकां दिसतालें की राष्ट्रवादी मताचे पार्टी येवपाक जाय हांगा. आनी त्यामुळे ते काम करताले. आनी ते कशे आशिल्ले कमिटेड वोटर्स ऑफ बीजेपी, कमिटेड कार्यकर्ता. बटाटवडे च्या दिवन आनी बजेटींग करून कार्यकर्ते नाशिल्ले.
तात्पुरते आयले दाखोवपाक तूं कण्णो जसो हलो हवा येता तशा पद्दतीन अशा प्रकारच्या कार्यकर्त्यांनी सोम्या गोम्या न्ही ते अशे आशिल्ले तांच्या आदाराचेर पार्टी वाडल्या लिडरान पार्टी वाडोवंक ना ताज्या नंतर मनोहरान विरोधी पक्ष नेतो म्हणून जें कितें आसा तें मनोहरान आपलें पोजिशन निर्माण केलें आपूण तें कश्टान केलें मनोहर क्रेडीट मनोहर पर्रीकरांक दिना तुमी भाजपाक ना भारतीय जनता पार्टी वयर काडपाचें क्रेडीट मनोहरा भशेनूच लक्ष्मीकांत पार्सेकाराक आसा श्रीपाद नायकाक आसा श्रीपाद नायक हो तळागाळांतलो मनीस श्रीपाद नायक जरी फोकसान आयलो ना किंवा येवंक शकलो ना ताजे काही स्वभावाचे लिमिटेशन्स आशिल्ले मुळे जाल्यार सुद्दां तळागाळान आज सुद्दां शत्रू लोक सुद्दां जर गेले मनोहर लायम लायटीन येवच्या पयलीं आनी लायम लायटीन आयल्या नंतर सुद्दां गुडवील जें मोठ्या प्रमाणान जें मेळ्ळां तें श्रीपाद राजेंद्र आर्लेकर हे आनी सेकंड लायनींतले खूब कार्यकर्ते आसा हे आज कार्यकर्ते जे टॉप लेवलचेर दिसता हे दुय्यम आशिल्ले त्या वेळाचेर पूण हो जेन्ना विशय चल्लेलो तेन्ना तेच लोक शांत आशिल्ले पूण तुमी तांचेर रागार जावना यू चोज मनोहर पर्रीकर एज युअर टार्गेट मनोहर पर्रीकर हो टार्गेट अशा खातीर आशिल्लो की मनोहरूच एकतर्फी एकाकीपणे सगळे निर्णय घेतालो हें सगळ्यांक खबर आसा पण हांचे विशयी तुमी कित्याक तांणी एका उतरान केन्नाच तुमच्या सपोर्टान किंवा मनोहर पर्रीकरांच्या विरोधान जाहीर रित्यान स्टेटमेंट केल्लें ना जे पयलीं पासून भाजपान आसा म्हणटा ते कशें आसा जाणा लक्ष्मीकांत पार्सेकारान हो निर्णय घेवंक ना लक्ष्मीकांत पार्सेकार वगीर रावल्ल्या बद्दल लक्ष्मीकांताचेर टिका केल्या आमी लक्ष्मीकांताक झाडला लक्ष्मीकांत मुख्यमंत्री जावन हारपाच्या पयलीं जें इलेक्शन जालें 2017तलें त्या वेळाचेर मुख्यमंत्र्याक जोडलां आमी मुख्यमंत्र्याच्या समोर निदर्शनां केल्या आमी सगळ्या नेत्यांक आमी सोडूंक ना श्रीपाद नायकाचे कार्यक्रम ज्या ठिकाणी जाल्या थंय काळे झेंडे दाखयले भारतीय भाषा सुरक्षा मंचान फोकस लायम लायटान आशिल्लो कोण प्रवक्तो कोण आसलो भारतीय जनता पार्टीचो त्या वेळाचेर मनोहर त्या वेळाचेर ही हॅज टू बेर द रिस्पॉन्सिबिलिटी क्रेडीट मेळ्ळें जाल्यार ताणें घेवप आनी डिस्क्रेडीट मेळ्ळें जाल्यार ताजो धनी तो त्यामुळे हो नॅचरल न्याय हो कोणें तरी ताजेर घातला ताजे विरुद्ध कितें अशें न्हय मनोहर वॉज माय स्ट्रॉंग फ्रेंड मनोहर वॉज माय स्ट्रॉंग फ्रेंड टील दी लास्ट आय थिंक तुमी उतर 2012 पर्यंत हाचो उल्लेख करता हांव केन्नाय 2012च्या नंतर मनोहरान हो जो एंटी मातृभाषा स्टँड जो घेतलो अल्पसंख्यांकांचे लांगूल चालन काँग्रेसान करूंक ना आनी मनोहरकारान हाजी उदाहरणां म्हाजे कडेन आसा हांव ताज्या संदर्भान एक पुस्तक बरोवपाचो आसा मला उमजलेला मनोहर अशें बरयतलो 12 पर्यंतच्या मनोहराचो जो ग्राफ आसा पॉप्युलॅरिटी ग्राफ जो आसा तो सुद्दां बरयतलो हांव तातूंतल्यान पण मनोहराचो डेग्रेडेशनचो ग्राफ जो आसा पॉलिटिकल मॅन्युअर्स लीव असायड एक सत्शील नेता म्हणून जो पळोवपाक जाय जसो भाऊसाहेब बांदोडकरां कडेन पळयतालो तशें मनोहरा कडेन मागीरच्या हातूंत धाडस नाशिल्लें लोकांचें उलोवपाचें आमी तें धाडस केलें कित्याक मनोहर म्हजो ज्युनियर आनी मनोहराच्या बरोबर मनोहराक घेवन इंट्रोड्यूस करपाक हांव गोंयभर भोंवलो पॉलिटिकल लिडरांक वळखनाशिल्लें मनोहराक पण हो आमचो एक बरो श्रीपाद नायक हो एक आमचो नेतो हें करून त्या वेळाचेर काँग्रेसान आशिल्ले अनेक नेते जे सुभाष शिरोडकारां भशेन आशिल्ले अशे वेगळे वेगळे आशिल्ले तांचे कडेन आमी गेल्या मोगोच्या नेत्यां कडेन गेले त्यामुळे ताजो ग्राफ जो आसा हो 12 नंतर हो देंवलो ग्राफ ताजो दुसरी गजाल की लोटांगण पुस्तक वाचतकर ज्या लोकांनी हे सगळ्यो घडणुको पळयल्या तांकां नवीन कितें मेळटलें काय इट इज जस्ट अ रिकॉल व्हॅल्यू की आमी ह्या वेळार हें जाल्लें हें बरयलें तें तांकां नवें मेळटलें ताजें कारण अशें की आंदोलन चालू आसा आंदोलन बीजेपीच्या गव्हर्मेंटाच्या विरुद्ध चालू आसा आंदोलन दिसपाक अशें दिसता की मनोहर पर्रीकराच्या विरुद्ध आसा त्या मनोहराच्या बरोबर जो निर्णय घेतिल्लो पळय भारतीय जनता पार्टीक ताका एन्टायरली कोणाकूच विश्वास न घेता मनोहर पर्रीकरान निर्णय घेतिल्लो तो लांगूल चालन करपाक चर्चेचो हाजे काही गजाली हांवें नमूद केल्या भितर तो एक भाग येता अल्पसंख्यांक लांगूल चालन कशें केलें मनोहरान आपल्या कोणाच सहकार्याक इन्क्लुडींग लक्ष्मीकांत पार्सेकार ताका कसो विश्वासान घेवंक नाशिल्लो तांकां कांयच खबर नाशिल्ली ह्या निर्णयांतली पण एक गजाल आमी सांगता आमी ताज्यो फायली तयार केल्यो आनी 2012 नंतर जेन्ना बीजेपीच्या विरोधान आंदोलन करपाचो विशय आयलो
त्या वेळाचेर बी जे पीच्या आमदारांक मेळ्ळे आमी, मंत्री माजी मंत्र्यांक मेळ्ळे घरा कडेन वचून, आनी ताका तें दिलें आमी. आनी ह्या आंदोलनांतल्यान निर्णय प्रक्रिया अशी जाली हें तुका खबर आसा? तो म्हणटा म्हाका कांयच खबर ना म्हणून, खरेंच खबर ना, अशें जालें, अमकें जालें, तमकें जालें. आनी मागीर आश्चर्य सांगता, लक्ष्मीकांत 2 मिटिंग्यो दिल्ली हाय लेवलचेर जाल्यो. एक मिटींग मनोहराल्या घरा कडेन जाली, ती घरा कडेन जावंक जायनाशिल्ली. मनोहर पर्रीकर आसात किंवा अटल बिहारी वाजपेयी आसात, हे संघान आपयल्या नंतर संघाच्या कार्यालयान येताले, ही परंपरा आसा. कृष्ण गोपालजी म्हणून नंबर 2 वयलो, जो बी जे पी कडेन लक्ष दिता ऑल इंडिया लेवलचेर, ताज्या बरोबर ही मिटींग घेतली. ही वॉज रिप्रेझेंटींग, म्हणजे आमकांचें नेतृत्व तो करतालो. हांवें ताका सांगलें की आमी खरें म्हणजे परंपरा ताजे कडेन वचपाची ना, पण एनिवे थंय मनोहरान तांकां टोपी घातली. तें बरयलां हांवें ताका. संघ नेतृत्वाक अखिल भारतीय मनोहरान कशें फटयले तें थंय हांवें बरयलां. कित्याक हांव आय वॉज देर, आय विटनेस. राजूबाई सुकेरकर आशिल्लो, रत्नाकर लेले आशिल्लो, ह्या सगळ्यांक दवरले, प्रांताचे कार्यकर्ते आशिल्ले. नांवां आसा नांवां आसा, डेट्स आसा, ओकेजन्स आसा, स्थळां आसा, प्रूफ्स आसा ताजे. प्रूफ्स आसा. आनी त्या वेळाचेर वर्तमानपत्रांचेर जें जें कितें छापून आयिल्लें ताजे हेडलायन्स दिल्या तातूंत. नुस्तें फोटो दिवं ना, तातूंतल्यो त्यो सगळ्यो प्रक्रिया दिता. म्हण हांव कितें म्हणटा, ताजी सत्यता पटणारे पुरावे ह्या पुस्तकान आसा. हें लोकां समोर केन्ना येवंक नाशिल्लें. दुसरी गजाल म्हणजे संघाचे पयलीं पासून तुमी पयले हांगच्यान स्वयंसेवक आनी अजुनूय तुमी आपूण संघाचे आयडियोलॉजी म्हणटा, आनी दुसरे वटेन तुमी संघाक ह्या पुस्तकांतल्यान एक्सपोज करता. हे थोडी मातशे हे दिसना कॉन्ट्राडिक्टरी. ही संघाची यंत्रणा आसा आज आसा ती. संघाचो आत्मा जो आसा तो हजारो म्हणजे 90 वर्सां काम केल्लें, जवळ आतां 100 वर्सां 2025 जातात संघाक. इतली वर्सां जे प्रचारक खर्ची पडले, ज्याणे आपल्या आयुष्याची कुर्बानी दिली, आयुष्यभर अविवाहितपणे असंख्य प्रचारक जाले, आणि ताणें एक आत्मो आनी पिंड उबो केलो. तडजोड करूं ना ताणें. पयल्या 3 सरसंघचालकांनी तडजोड करूं ना खंयच्याच हाका. बाळासाहेब देवरसांनी, अटल बिहारी वाजपेयींनी वॉज मोस्ट पॉप्युलर. ताणें 3 निर्णय जे घेतले हे संघाच्या कोणाकूच पटपा सारके नाशिल्ले आनी कोणाक विश्वासान घेनासतना गेले. ताचे खातीर डिस्गस्टमेंट उलयलें ना बाळासाहेब देवरस. फक्त तांकां समन्वय बैठक जी जाता तातूंत सगळीं क्षेत्रां येता. बी जे पीक आपोवपाचो बंद केलो ताणें. ही हॅड गट्स टू डू दॅट. आनी ताचो परिणाम असो दिसलो, मागीर जेन्ना पांयां पडत बी जे पी जेन्ना आयलो संघा कडेन, संघ कार्यालयान हाफ पॅन्टी घालून आयले अडवाणी, अटलजी, आनी आमी जें कितें जालें तें आमच्यो चुको जाल्यो त्यो आमकां सांबाळून घेया. 3 गजाली तांच्यांनी चुको ज्यो केल्यो, ज्यो पटनाशिल्ल्यो, आजूय पटना सांगा. गांधीयन सोशलिझम हॅड नथींग टू डू वीथ आयडियोलॉजी ऑफ भारतीय जनता पार्टी. दुसरें, भगवा झेंडो जो आशिल्लो तो कट करून हें करून टोकां ना ताजी, म्हणजे जसो नॅचरल फ्लॅग जो महाभारताच्या काळाचेर आशिल्लो तो ध्वज आशिल्लो, तातूंत हिरवो रंग हाडलो मुसलमानाक अपीज करपाक. तिसरी गजाल जी गेली ती ऑर्गनायझेशनल लेवलचेर प्रांताचे जे ऑर्गनायझींग सेक्रेटरी आसताले ते संघाचे अविवाहित प्रचारक आसताले नरेंद्रजी मोदी भशेन. म्हणजे तांकां आपलो संवसार ना, भुरग्यांक वयर काडपाचें ना, अशा प्रचारकांकूच दिताले थंय प्रांत लेवल वयल्या. तो वाकबगार आसतालो ऑर्गनायझेशन हातूंतल्यान. अटलजीन तें बंद केलें आनी हांव नियुक्त करतलो अध्यक्ष म्हणून. सो बरें आसा, यू आर नॉट पार्ट ऑफ द संघ. हें परिवार क्षेत्र हें केलें ताणें. ताचो परिणाम असो जालो की 99 खासदार आशिल्ले पार्लमेंटान लास्ट, म्हणजे जनता पार्टीच्या वेळाचेर, ताजी संख्या 2चेर आयली. आणि ते सुद्दां कोण, अटलजी पडले, अडवाणी पडले, सगळे वरिष्ठ नेते पडले, आणि ब्रिजेलाल शर्मा आणि कोण तरी ज्या नांवां मोठी आयकूंक नाशिल्ले ते निवडून आयले. सो दीस वॉज हिस्ट्री. त्यामुळे हांगा तें अशें आशिल्लें, म्हणजे संघाक फटयलो, संघाकूय फटयलो मनोहरान आनी संघाच्या नेतृत्वाकूय फटयलें. हांव जें उलयतां संघाच्या विरुद्ध म्हणून, आमी संघाचेंच काम करता आतां गेलीं 6 वर्सां, पण आमकां राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ म्हटल्यार जाल्यार बी जे पीचें मखलाशी करपाक जाय. बी जे पीचो इंग्लीश गॅरेंटो जो दिला,
जो 21 वर्सां ताई काकोडकरांच्या निर्णयामुळे दिवंक नाशिल्लो ती परंपरा मोडली मनोहरान आणि इंग्लिशीक ग्रँट जो जालो देशभर खंय ना नो अदर स्टेट इन इंडिया एक्सेप्ट मिझोराम एंड नागालँड इज गिवींग ग्रँट्स टू इंग्लिश प्रायमरी स्कूल्स. त्यामुळे हो जो आसा आमी संघ यंत्रणेच्या विरुद्ध आसा. आज जी संघ यंत्रणा भ्रश्ट जाल्या आणि जी संघ यंत्रणा नंबर 2 लेखता आता बीजेपी नाका. बीजेपी फतवा काडटा आणि तूं हाका काडून उडय म्हणून सांगता. म्हणजे काल पर्यंत तूं प्रामाणीक आशिल्लो शिलेदार यू आर लिडींग एजिटेशन आज ते तुका काडून उडयता विदावट एनी हें आनी मागीर खोटो प्रचार करता. हो खोटो प्रचार राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचे गोळवलकर गुरुजी डॉक्टर हेडगेवार हांणी जें प्रीच केल्ली आयडियोलॉजी आशिल्ली ती आयडियोलॉजीन बसना हें खंय तडजोड खंयच बसना. हें तडजोडवादी राजकारण जें करता ताज्या विरोधान आसा आमी. म्हणून आमी संघाच्या मूळ प्रिंसिपलाच्या विरोधान ना संघाचे आज ढांचा जो आसा जो संघ चलयता पळय ताका संघ यंत्रणा म्हणटा ताज्या विरोधान आसा. हाजो टायमींग कितें आसा तुमी टायम केला म्हणून हे आतां काडटा हे तुमी पयलींय काडपाक शकताले. ना पयलीं फावूंक ना आमकां संघटना परत आज आमकां दोगांचो विरोध आसा. बीजेपी ब्रँडेड संघ जो आसा हांव ताका सरकारी संघ म्हणटा. गोंयांतलो संघ जो आसा RSS इट हॅज नथींग टू डू वीथ द आयडियोलॉजी. तो भारतीय जनता पार्टीचें कितें कितें हयबा अशें म्हणपाचें. ताणें केन्ना इंग्लीश ग्रँट बंद करा म्हणून सांगलां. ताणें केन्ना भारतीय भाशा सुरक्षा मंचा आंदोलनाक आमी आसा म्हणून सांगलां. वयल्यान तांच्यांनी तांकां सतावपाक सुरवात केली सत्तेची साथ दिवन. आनी त्यामुळे हें जें कितें आसा हांगाचें कडबडें वी आर नॉट पार्ट ऑफ दॅट हें. म्हणून आमी वेगळी आयडेंटिटी घेवन आमकां उबें रावचें पडलें. टायमिंगा विशीं उलयताले. टायमींग जें आसा तातूंतल्यान आमकां सावरता म्हणसर वेळ लागलो आनी म्हाका वेळ नाशिल्लो. आज आमी 5 ऑर्गनायजेशनां चलयता. राष्ट्रीय मातृशक्ती म्हणून चलयता. विद्याभारती म्हणून 72 संस्था म्हणजे रायट फ्रॉम प्री प्रायमरी टू हायर सेकंडरी अश्यो चलयतात. ताजो सेटअप आसा ताजें हें आसा. हिंदू रक्षा महाआघाडी आसा. भारत माता की जय संघटना आसा आणि राष्ट्रीय बजरंग दल आसा. ताजें कोऑर्डिनेशन पेरंट ऑर्गनायजेशन बरयणारो हांवूच न्ही. त्यामुळे म्हजी डायरी अशी आसता हांव आज रिकामो आसा कित्याक आमी हें ठरयलें म्हणून. पण म्हजें प्रत्येक दिसा रातभर हांव सांजचो वचप आनी रातचो परत येवप अश्यो मिटिंग्यो आसता. आनी त्यामुळे ह्या हातूंतल्यान शेवट वेळ काडून इतलीं वर्सां लागलीं. म्हज्या फाटल्यान कार्यकर्ते लागिल्ले कित्याक नाजाल्यार अपप्रचार करून खोटें तें खरें म्हणटलें. हातूंत भंय आसा जर बंदी बिंदी येवपाची कारण खूब जाणांची नांवां येतलीं डिफेमेशनूय जावं शकता. तुमकां लोक आरोपय घालतले सगळें. कशें आसा जाणा लोकांच्या समोर सत्य जर दवरपाक जाय जाल्यार सत्य घटना दवरपाक जाय. म्हजें अशें आसा हातूंतले 34 लेख हे लोकमतान प्रसिद्ध जाल्ले. त्या वेळाचेरूय खटलो घालपाक जातालो अब्रू नुकसानीचो कोणाक जाय जाल्यार. खोटें आसल्यार अब्रू नुकसानीचो खटलो घालताले न्ही. त्या वेळाचेर तांकां एक ऑप्शन आशिल्लें की हो लेख कसो खोटो बरयला म्हणून खरो लेख दिया न्ही तुमी दुसरो लेख बरोबर. आणि लोकमताचे संपादक सद्गुरू पाटलान सांगलें तांकां फोन वताले बीजेपीच्या कार्यांतल्यान फोन वताले तरेतरेच्या हातूंतल्यान दडपण हाडपाक. आनी ताणें सांगलें की आपूण कितें करता तुमची बाजू दिता न्ही. ताजी बाजू आपण म्हणटात ती एकांगी जर दिसता जाल्यार तुमची बाजू दिता आपूण अशें म्हणून. त्यामुळे हो सगळो विचार करून दवरला. आत्तां फुडें मातृभाशा आंदोलन आसा पळय आनी मिडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन ताजेर फ्युचर कितें सोडून दिला तुमी विशय. ना सोडून दिवंक ना. कितें आसता सांगता आंदोलन हें 24 तास आनी सगळे म्हयन्यांतले सगळे दीस अशें चलना. ओकेजन ज्या वेळाचेर येता तें परत येता. आतां ओकेजन कितें आसा जाणा की आतां न्यू एज्युकेशनल पॉलिसी म्हणून मोठो ढोल बडवणें चालू आसा. NEP. हय. त्यामुळे आता पूर्व प्राथमिक पासून सुरू करणार जून पासून. पूर्व प्राथमिक पासून सुरू जर करणार जाल्यार खंयच्या मिडियमांतल्यान करतले गव्हर्मेंट. अखिल भारतीय स्तराचेर मातृभाशा मोहनजी भागवत मातृभाशा उलयता. व्यंकट नायडू मातृभाशा उलयता. राष्ट्रपती मातृभाशा उलयता. नरेंद्रजी मोदी मातृभाशा उलयता. अमित शाह मातृभाशा उलयता. तुमी हांगा गोंयांत कितें करतले. हांवें तांकां भुरग्यांक हें सफरचंद म्हणून शिकोवचें काय दीस इज एन एपल अशें म्हणून शिकोवचें. ताजो निर्णय आतां जुनान लागतलो. आमी आतां थोड्या दिसांनी एक रिप्रेझेंटेशन
मुख्यमंत्र्याची भेट दिवपाची आसा ताका की बरी संदी आसा आतां जे आतां पर्यंत आमचो मुद्दो कितें आसा जाणा संघा कडेन मातृभाशेच्या हाजेर संघान दुटप्पी भुमिका घेतली आनी राजकारणाच्या कडेन शरणागती पत्करून लोटांगण पत्करून घेतले हाच्याच पुरतो आमचो डिफरन्स आसा यू रिपेर इट प्रॉब्लेम ना मागीर जाल्यार काय विशय ना विशय सोंपलो विशय सोंपलो दुसरी गजाल सर इंटरव्यू सोंपोवच्या पयलीं एक रिएक्शन जे खुबशे पयर सरसंघचालक आयिल्ले हांगा तेन्ना तांचें भाशण जालें कांपालाचेर आनी खुबशे लोक आमी पळयले की संघाचो युनिफॉर्म घालून गणवेश घालून थंय दिश्टी पडिल्ले खूब जाणांनी सांगलें की आपूण ल्हानपणान शाखेर बी वतालो म्हणून तांकां तुमी संघवाले म्हणून मानता कार्यकर्ते म्हणून मानता हांव नको राष्ट्रीय स्वयंसेवक आतां कोणाक कितें मानता म्हाका कांय खबर ना पण भाडोत्री मनशाक गणवेश घालून उबो करप हें संघाच्या तत्वज्ञानाचेर निशिद्ध आसा संघाचो कार्यकर्तो गरीब जरी आसलो जाल्यार ताका कोणूच गणवेश स्पॉन्सर करिना ह्या वेळाचेर हजारो गणवेश शिवून बिवून मापा बी घेवन ते स्पॉन्सर करप दंड तांकां पुरो जाणें केन्ना दंड घेवंक ना हातान अशे स्वयंसेवक म्हणजे आमच्या फाटल्यान एक इलेक्ट्रिसिटी शॉप आसा नव भारत म्हणून तो बाबडो राजस्थानी तो संघांच्या शाखेन बिकेन वतालो पण ताजे कडेन म्हजो चलो ऑर्डर दिवपाक ताज्या कॉन्ट्रॅक्टाक गेल्लो थंय ताणें पळयलें एक जीप रावली थंय आनी ताणें युनिफॉर्माचे 3 गठ्ठे हाडले भितर ताणें सांगलें भितर दवर म्हणून आनी दंड हाडले ताणें मोळयो बांदून म्हणून हाणें राजून ताका मागीर विचारलें ते जीप भायर आशिल्ली ते सगळें हें करताले लायताले कॅमेरा जो आशिल्लो ताजेर ताका हाजेर दिसतालें ते हाजेर वयल्यान राजू भितर कितें आसा तें ताणें भायर विचारलें तूं हे कसली तयारी ना तें मोहनजींचो हें आसा न्ही BJPचे सगळ्यांक ऑर्डर्स आसा की हांव आतां कितें करतलो तूं कितें करतलो त्या गणवेशाचें ना म्हज्या कामाक जे कोण कोण आसा तांकां गणवेश सोडून स्वयंसेवक म्हणून उबय करतलो म्हूण सांगलें ताणें हें सगळ्या जनतेक खबर आसा गोंयच्या मोहनजी भागवतांचो कार्यम भारतीय जनता पार्टीन वापरलो आपले इमेज वयर करपा खातीर थोडे आमदार गेल्ले ते हय थोडे आमदार गेल्ले पयलीं पासून आपूण शिबिरांनी शाखेन वताले म्हणटाले हांव आतां जे आतां संघ म्हणून स्टायल करतात हांव हांगाच्या चप्पा चप्पा वळखतां आय हॅव विजिटेड ऑल कार्यकर्ता हावजीस तांच्या दुख्खाच्या सुखाच्या प्रसंगान हांव गेलां त्यामुळे कोणाचे पांय कितले रुतल्या संघाच्या कामान म्हाका खबर आसा न्ही जे आतां स्टायली मारता पळय गणवेश बी घालून आतां आपूण संघाचो आशिल्ल्या भशेन केडर दे नेवर बिलोंग टू द केडर हांवें आतां कित्याक तांचो पर्दाश करून संघ जर तांकां आपले आयडेंटिफायड आनी सामके स्ट्रॉंग स्वयंसेवक जर म्हणटा म्हाका ऑब्जेक्शन ना ताका तें करपा खातीर पूण बरें दिसलें तुमकां संघान लोक वचपा लागले म्हणून आतां भाडोत्री आनी अंतस्फूर्त हातूंतलो फरक हांव जाणटा न्ही हांगा राष्ट्रीय स्वयंसेवक जो अनेक लोकांनी उबो केलो तो असो भाडोत्री लोकांचो उबो करूंक ना म्हणून 50 स्वयंसेवक कोणें सत्याग्रह करूं ना स्वातंत्र्य सैनिकांनी सत्याग्रह करूं ना ते जेलान गेल्ले लोक जे आशिल्ले म्हजेंच चली 6 म्हयन्याचें आशिल्लें दुसरें म्हज्या बायलेचें कितें म्हजी नोकरी वतली न्ही हांव भितर गेलो जाल्यार आनी केन्ना सुट्टलो वी वेर अरेस्टेड अंडर मिसा मेंटेनन्स ऑफ इंटरनल सेक्युरिटी एक्टा भशेन ब्रिटिशांनी जो कायदे केल्ले ताज्या पेक्षा भयानक कायदो आशिल्लो वी वेर एडवायज्ड बाय स्वातंत्र्य सैनीक तुमी भानगडीन पडूं नाका तूं यू आर 25 इयर्स ओल्ड तुमी सत्याग्रह केलो मडें सुद्दां भायर केन्ना सरतलें खबर ना इंदिरा गांधी राव सच हॉरिफायड रूल वॉज ऑफ काँग्रेस देन त्या वेळाचेर कोण हू स्टूड बाय द टेस्ट संघ स्वयंसेवक आमी 25 वर्सांचे आशिल्ले 25 वर्सांच्या केडरांतले लोक गेल्ले ताका स्टुडंट गेले कॉलेजी बहिश्कार घालून हो संघ हांव जाणा आनी त्यामुळे संघाचें तत्वज्ञान हें अशा भाडोतऱ्यांचेर उबें रावना फुगोवन दाखोवनी सूज वेगळी म्हणजे हांव सुजलो समजा रोग जावन जाल्यार दॅट इज नॉट हेल्दी सायन आवय बरो जालो मरे सशक्त सुभाष वेलिंगकार आनी नॉर्मली सुभाष वेलिंगकार जो गुरू जाता हेल्दी शरीर आनी सूज आयिल्लें शरीर ताचो फरक हांव वळखतां संघवाले तातूंतले वळखतात आसतले पण दुर्दैव तांकां की सूज हेंच शरीर हें मानतात ते आतां हेल्दी शरीर मानूंक लागले देव बरें करूं सर आनी ह्या पुस्तकाचें विमोचन उक्तावण 2 एप्रिलाक इन्स्टिट्यूट मिनेझीस ब्रागांझा सभाघरांत जातलें 4:30 जातलें
सांजचे 4:30 जातले. सो जांकां उत्सुकता आसा तांणी थंय येवचें, कार्यावळींनी पार्टिसिपेट जावचें आनी पुस्तकूय घेवचें. देव बरें करूं. देव बरें करूं सर. तुमी पळयतात हो एनकावंटर ऑन युअर फेवरेट वेबसायट www.goanewsup.com. RDX Goa is our channel partners and goabalance.com is our production partners. Keep watching.